प्रश्नकाल सुरू करूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1. श्रीयुत दिगंबर कामत. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1. Speaker, sir, answers for cyclostyle. Speaker, sir. It's a Question. 1A, B, C. 1A. स्पीकर सर, वो क्वेश्चन अत्यंत महत्वाचं क्वेश्चन असा की हाजो संबंध मडगावच्या एंटायर सिटीच्या गार्बेज ट्रिटमेंटा कडेन वता. गेल्ले असेंब्लीकी हो प्रश्न हांवें उपस्थित केल्लो आनी म्हाका याद जाता की हाय पावर कमिटी अंडर द चीफ मिनिस्टर्स chairmanship met in Margaon. We took certain decisions to expedite that project and त्या प्रमाणे म्हाका आन्सरय मेळ्ळें हांगा की कॅपिंगाचेर डिसिजन घेतलें, कन्सल्टंट अपॉयंट केलो आनी इट वॉज टू बी कंप्लिटेड बाय एप्रील 2013 अशें म्हाका रिप्लाय आसा. सो म्हाका जाणा जावपाक जाय की कारण आतां तो प्लांट चालू जाल्लो आसा, ऑलरेडी प्लांट हेज स्टार्टेड ऑपरेटींग आनी तो गार्बेज डायरेक्टली गोज इन टू द प्लांट. ताजे बाकीचे पळय ते निटीग्रिटीज पळय आसा थंय खंय तरी डिसिजनां जायनात. डिसिजनां जायना हाजो अर्थ हाय पावर कमिटीन घेवन सुद्दां ती इम्प्लिमेंट जायनात. सो म्हाका एक जाणा जावपाक जाय की हाय पावर कमिटी डिसायडेड टू अप्रूव द अपॉयंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट. दे अपॉयंटेड द कन्सल्टंट. नाव कन्सल्टंट वॉज गिवन वर्क ऑर्डर ऑन 21/5/2012. 21/5/2012 आज जवळ जवळ 8 महिने जाले आनी म्हाका हांगा रिप्लाय मेळ्ळा की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज सबमिटेड ड्राफ्ट आनी फायनल रिपोर्ट पळय आसता प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो अजून सबमीट करूं ना आनी वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी. इज दीस प्रोजेक्ट हेल्ड अप? फायनल रिपोर्ट इज हेल्ड अप बिकॉज पेमेंट्स हॅव नॉट बीन मेड टू द कन्सल्टंट? आय वूड आस्क ए स्पेसिफीक क्वेश्चन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. कित्या खातीर ताजो इतलो दीस जाले? कारण 3 महिने भितर रिपोर्ट दिवपाचो आशिल्लो. 3 महिने भितर. स्पीकर सर, हो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्लो हा पूण जाला कितें स्पीकर सर, ह्या प्रोजेक्टाचे थोडी डिवेशनां जाल्लीं आहा. एक डिवेशन म्हणजे फॉर्मेंत ग्रुपान जे सेग्रेगेशन करपाचें आसलें डंपाचें पळय हें ते करूं शकनात कारण तांकां त्या डंपांचेर हेवी मेटल घालिल्लें आहा. हांव कन्सेशनराचेर उलयना ऑनरेबल मिनिस्टर. आय एम आस्किंग ओनली अबाउट द अपॉयंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट मिस्टर गोपाळ कृष्णन which high powered committee approved and work order was given to him on 21/5/2012. He was supposed to give the DPR within a period of 80 days to be report to be submitted within 80 days. तो फायनल DPR तेचो येवंक ना अजुनी. Is it held up because they have not made payment? नो म्हाका दिसता आनी एक 8-10 दिसां भितर तो येवपाचो आहा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे. Have they made payment to the consultant? Can you tell me or whether it is held up because 8 महिने झाले, 8 months have passed. सी 1,62,00,000 ताका पेमेंट जाल्लो कन्सल्टंटाक. हाका एक पैसो दिवं ना ह्या कन्सल्टंटाक. This consultant is for capping. What I am talking. Agree. 1.62 lakhs have been paid to the consultant. Paid. When? चोर करून म्हाका दिसता काल पासून पेमेंट जाला हो. Can you give me the date? I'll give you the date immediately. I'll give you the date. Can we expect this final report within 8-10 days? No, that's what I've been told, that within a week or so I'll get the final report. How much amount government has deposited with MMC towards this project? माझ्या Entire project. अंदाजान 4.5 कोटी अंदाजान तांकां डिपॉझिट केल्ले आहा. And how much amount has been paid to the concessionaire now? I'm coming to that. कन्सेशनराक सादारणशे 1,30,00,000 वयपाचे आसले. 1,30,00,000 ताका ऑन सायनींग ऑफ एग्रीमेंट करपा जाय आसले.
ते म्हजे खातीर जावपाक जाय म्हणजे दॅट वॉज द एग्रीमेंट विथ द कन्सेशनर. It has not been paid. I don't think that anything has been paid. I had a meeting just a few days back. I went to the site. हांव सायटीचेर गेल्लो, कन्सेशनराक मेळल्लो, नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाकूय मेळल्लो आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें ताबडतोब तेजे इनिशियल अमावंट जो आहा एग्रीमेंटार सायन करना फुडें दिवपाक जाय 1,30,00,000 ते दी म्हणून. आनी चीफ ऑफिसराकूय इन्स्ट्रक्शन दिल्ली. म्हज्या अंदाजान हे 1,30,00,000 तांकां इमिजिएटली पावपाक जाय म्हाज्या अंदाजान. म्हणजे पावले जाल्यार म्हाका खबर ना पूण पावपाक जाय. आमी तेंचे कडेन सादारणशे 7,31,00,000 MMC कडेन डेपॉझिट केल्ले ह्या प्रोजेक्टाक. What I'm saying. So actually total amount has been deposited with the MMC. Now if there is a default on the part of the MMC, I think there must be a provision that they will have to pay additional interest to them. Will government take the responsibility of payment of interest when you already paid the amount to them? स्पीकर सर, 2-3 बिलां फॉमेंतान रेज केल्लीं आहा म्हणजे नगरपालिकाक दिल्लीं आहा. आमी नगरपालिके कडेन पयशे दवरलेले आहा. आतां ते पयशे नगरपालिकान तांकां रिलीज करपा जाय. हांवें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां तांकां पेमेंट तुमी चॅक करा, व्हेरीफाय करा बिलान बरोबर आहा की आनी रिलीज करा म्हणून पेमेंट, कित्याक पयशे तेंचे कडेन दवरलेले आहा. सो सरकारा मार्फत कांय करपाचें कांय ना. आतां म्हाका दिसता हाय पावर्ड मॉनिटरींग कमिटी परती मेळोन ती म्हाका दिसता हो विशय सोडोवपा जाय कितें उरला जाल्यार. म्हाका दिसता विधानसभा जायना फुडें. I agree with the suggestion made by Honorable Minister because there are lots of nitty-gritties. For example, plant has started functioning, but if house-to-house collection is not done properly, again the plant will go into failure. House-to-house collection जर सारकें मॅनेज मॉनिटर केलं ना किंवा मॅनेज जालां गरज पडली जाल्यार it should be outsourced. I have been last assembly also I said that ask municipality to outsource it. Karan they will come to you for additional labor, you will give them additional labor, but garbage will not be able to be collected. And that is why I feel that if required, whether minister will call for a high power committee meeting. Regarding house to house, and we can work out these nitty-gritties. At least let us, because we are spending so much money. Government is spending so much money. So if even during the session time, if you can call for the meeting and we can resolve these 2-3 issues are there. Regarding now your house to house collection, तेंच्यांनी तेंचे सब्जेक्ट कमिटीने एक मीटिंग घेवन थारायला आनी तेंच्यांनी श्रीधर कामताकूय सांगला. दे हॅव ऑल गॉट टुगेदर अँड दे हॅव ट्राय टू फायनलायज द मेथड ऑफ डुईंग इट. तेंच्यांनी गाडयो वर्कर बा सगळे अरेंज केल्ले आहा. Speaker sir, this question I had raised in the last assembly sir. I'll call it tomorrow I'm the chairman of that committee. Yeah, you're the I'll chairman. call it tomorrow. I think itself. let us, because since the Tomorrow itself I'll call the meeting. since the plant has been commissioned. Lunch time, let us have the meeting tomorrow. Shri Vijay Sardesai. In a meeting, in the question raised by Mr. Digambar Kamath on 12th of July, the answer given, I am getting copy of it, was that house-to-house collection of garbage would start within 1 week from 12/7/2012. Now, it's quite long that it has not started. The present question, section D says that areas of Madel, Mugul, which are part of Fatarda constituency, the door-to-door collection of garbage will begin with the help of Fomento Green. Now, when exactly will this door-to-door garbage collection begin? Because the minister is on record for having said that it will start in a week on the 12th of July. So will it be week from now on or will it be next year, 12th July? Because sir, ही जे आमी माहिती हावसाक दिता पळय नगरपालिका कडली घेता पळय ते आमी दिता. हितून सरकाराचें करपाचें कांय नासता. आमी फक्त फंड्स जे आहा पळय ते म्युनिसिपालिटीक दितात आनी नगरपालिका फुडलें काम करता. आतां नगरपालिकेन म्हाका उत्तर दिलें की आमी ताबडतोब स्टार्ट करता म्हणून. ते प्रमाणे हांगासर उत्तर दिलें. आतां सांगपाचें म्हटल्यार माननीय आमदार आहा पळय ते नगरपालिकाचे सदस्य आहा थंयसर. आतां हे विशय तुमचो त्या जाग्याचेर सोडोवं येता जाल्यार खूब बरें जावपाचें. पूण ह्या हावजानसून उतरां गावप आनी ती इम्प्लिमेंट जावपाक खूब कठीण. की स्थानीक स्वराज संस्था म्हणटा पळय ते नगरपालिका इज ऑल लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट. दे हॅव फूल पावर्स टू डू एंड नॉट टू डू ऑल्सो. वी कॅन मॉनिटर, वी गिव देम द फंड्स, वी कॅन कंट्रोल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. पूण आमकां इंटरफियरन्स करपाचो अधिकार ना.
आमी अमकें करी म्हणून सांगपाचो अधिकार ना. आमी सजेस्ट करतात तांकां हे भशेन करपा जाय म्हणून. आतां आमी फोमेंताक 7.5 कोटी दिल्ले आहा तेंचे कडेन. आतां ते तर पेमेंट करिना, ते अडचणी कितें आहा तरी आसता थंयसर. म्हणटकच त्यो सोडोवपाचे आमी प्रयत्न करतात. Because, sir, financial issues are heavily involved if you do door-to-door garbage collection. तांकां मडगांव म्युनिसिपालिटीक पयशे दिल्या door-to-door garbage collection करपाक, तांकां लेबर घेवपाक पयशे दिल्ले आहा. दिल्ले आसा जाल्यार आमी फॉलो अप करतात मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन. पूण ते जर जावंक ना जाल्यार देन इट इज जस्ट अ पायप ड्रीम. बिकॉज सर डोर टू डोर कलेक्शनाक लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट म्हणजे नगरपालिका चार्जीस लायता वर्साच्या हिशोबान. आतां म्हापशा नगरपालिका वर्साक 200 रुपया घराक घेता डोर टू डोर कलेक्शनाक. ते भशेन ते चार्जीस नगरपालिकान लावपा जाय. आनी तेजे बरोबर आनी कितें तर गव्हर्मेंटान दिवपा जाय, गार्बेज व्हेकल दिवपा जाय, वर्करांक कितें सॅलरी दिवपा जाय, ती दिवं येता कितें शॉर्टफॉल आहा जाल्यार. नाल्यार सरकाराचो कसलोच संबंद येना हितून. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. प्रश्न क्रमांक 2 श्री पाटेकर. स्पीकर सर, आन्सर एज सेक्युलर स्टाईल. स्पीकर सर, गेल्या विधानसभेन हांवें प्रश्न विचारलेलो रिगार्डिंग द करप्शन. मामलेदार तिसवाडी तालुका मामलेदार बाय सुधीर केरकर आनी मिनिस्टरान मेडेन एविडन्स मागले. तेजे नंतर कलेक्टरान एविडन्स मागले. सगळे एविडन्स दिवन जाले, प्रूफ दिवन जाले. आनी आज मिनिस्टराचें उत्तर येता की अजूनय इन्क्वायरी चालू आसा म्हणून. दुसरे जे असले करप्शनाचो एक पार्ट म्हणून एक म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आशिल्लो की वेदर द कास्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द म्युटेशन केसीस in case of the property being sold by institutions, temples, mosques, churches or companies. Answer आसा ना, नो म्हणून. म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टरा कडेन ते आन्सर नो दिल्लें आसा बी. इज इट एज पर द लँड रेवन्यू कोड? स्पीकर सर, हे लँड रेवन्यू कोडान एक प्रोविजन आहा जे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायबाची जमनी पळय आहात ते विकच्या टायमार कलेक्टराचें नो ऑब्जेक्शन जाय आसता. म्हणटकच जेन्ना म्युटेशन येता तेन्ना मामलादार जो आसता पळय तो चवकशी करता ह्यो जमनी कोणाच्यो, चुकोन शेड्यूल कास्ट लोकांच्यो जावं शेड्यूल ट्रायबाच्या लोकांच्यो, त्या अधिकारान तो चवकशी करीत आसता. आतां जेन्ना चर्च जावं टेम्पल जेन्ना जमनी विकता तांकां जात जावं कास्ट नासता. म्हणटकच ते नदरेन हो आन्सर नो आसता. म्हणजे ठरावीक लोकांक देवस्थानांक जात ना, शेड्यूल कास्ट जात ना जावं शेड्यूल ट्रायब जात ना, तेका लागून हो आन्सर नो दिल्लो आहा. स्पीकर सर, माय क्वेश्चन वॉज व्हेरी स्पेसिफीक आनी आन्सर इज सारकें मिनिस्टरान दिल्लें आसा नो म्हणून. इन एज पर द लँड रेवन्यू कोड चर्चीस, टेम्पल्स, मस्क, लिमिटेड कंपनीज हेका एनओसी लागना. तरी सुद्दां तिसवाडी तालुक्याचो मामलेदार जो आसा केरकर तो एनओसी कित्याक मागता? I would like to know from the minister also whether the temples can sell land as per the Mazaniya Act. स्पीकर सर, आतांच हांवें सांगलां ते भाशेन जमीन कोणा कडसून कोणाक येयल्या ती कोणाची जमीन ती चवकशी करपाक मामलादाराक अधिकार आहा. आतां तूं ठरावीक म्हणशी आतां चर्चीची जमीन विकपाक चर्चीक अधिकार आहा कास्ट सर्टिफिकेट घेयनासतना मान्य केलें. पूण ती चर्ची कडेन तर कोणा कडसून दुसरे कडसून येयल्या ती चवकशी करपाचो मामलादार अधिकार आहा सदांच. स्पीकर सर, माय क्वेश्चन इज व्हेरी स्पेसिफीक.